माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणी. हांव मेगन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट तुमचे खातीर आयज 3 नव्यो म्हणी घेवन आयल्यात. हांगा आमी जमल्यात मोलदे गोवाच्या मुखार. तर चला लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या म्हणींच्यो जापो मेळोवया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. जोर रट्टा कळना खबर ना होऊन जाता म्हणून खबर ना तिका नाही सांग रे कोणा खातीर ना पेजे जाप सारकी आसा. येस. सो जोर रट्टा पेचेक ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हळ्यार आदलो लोक जोर येयल्यार पेज दिताले आनी आदी त्यो पिझ्झा ना कांय ना. ती पेज रांदपाचें पेज जेवपाची. हांव हा पेज म्हाजी मामालीन म्हाका आमकां म्हणजे करताली. आम्ही पेज जेला आम्ही सगळ्यांनी पेज केन्ना आयकूंक ना. ओके. सो येस ह्या म्हणीचो आमी जो तुवें अर्थ सांगलो तो सारको आसा. पूण तेच बरोबर आमी आनीक एक अर्थ लायतात. म्हणजे त्या काळाक ती गोश्ट वा ती गजाल म्हणजे त्या गजालीचो तो उपचारूय आमी म्हणूं येता. म्हणजे जोर ना जाल्यार कोण पेज जेवपाक वचना. बिश्टोत हांव आतां हट्टा खट्टा जाल्यार पिझ्झा खावंक वयतालो, हांव पेज जेवंक वयचें ना. चोरी हेवी डिमांड करता म्हणटा आपल्याक एंटीबायोटिक्स दी नाल्यार क्रोसीन दी मागीरूच सारको जाता. सो आतां आयकना तो. कामीण जातकीर वा कामीण जाल्या उपरांत सगलें कितें दिसता? तेलाच्या हापाचें बंद करपाक येल्लो जाता. हेल्लोच्या हितून कितें आसतलें? पिवळे दिसता. पिवळेच दिसता. ओके. पिवळे येल्लो हळदुवे दिसता. आनी आयल टेक हळदुवे कित्याक हळदुवे आमी कोंकणीन म्हणटात. ओके. म्हणटकूच कामीण जाल्ल्या उपरांत आमकां सगळेच हळदुवे दिसता. तुमकां कितें दिसता कितें अर्थ आसतलो ह्या म्हणीचो? केन्ना आमी ही म्हण वापरतली? जेन्ना कोण मनीस टॉक्सीक आसता तेन्ना काय. ओके. गुड ट्राय बट नो अगेन. जेन्ना आमची नदर वायट आसता, जेन्ना आमच्यान म्हेळें आसता तेन्ना सगळेच आमकां म्हेळें दिसतलें अशें तेजो अर्थ. म्हणटकूच कामीण जातकूच सगळेच हळदुवे दिसतात. तुजी नदर तुजे दृश्टिकोण थारायता. तशें थंडेन कामळ जड कितें? सांग सारखे जाणट्यांची म्हणटा पळय तश्यो. ऊब. ओके. तांबडीची ऊब लागना. हय. ओके बट गुड ट्राय. ओके हांव क्लू दिता, हिंट दिता. थंडेन कामळ जड लागता वा थंडेन कामळ जड लागना. तुमकां कितें दिसता? जड लागना. लागता. लागना. लागना. ओके. द लेडीज आर रायट. ओके. सो थंडेन कामळ जड लागना कित्याक थंडी खाता तेन्ना कामळ आमकां जाय पडटा. मागीर ती 2 घे 3 घे कितल्योय घे पूण गरमेन आमकां कामळ जड लागतली. हय. सो ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो. सेम तोच की थंडी जाल्या उपरांत आमकां कामळाचीच गरज पडटा आनी कांय ना. जेन्ना ज्या वस्तूची गरज आसता तेन्नाच ते जाय अशें दिसता नाल्यार ते जड लागता. एक्झॅक्टली. म्हणजे गरजे पुरते आमी आमची गरज भागयता. हय. प्रसंगा पुरती आमी आमची गरज भागयता अशें आमी म्हणटात. म्हणटकूच त्या वेळार आमकां ती गरज पडटा आनी ती आमकां वापरचीच पडटा. म्हणजे थंडेच्या दिसांनी जर आमी कामळ वापरिना जाल्यार आमीच दुयेंत पडटली. ओके. म्हणटकूच त्या प्रसंगाक त्या वस्तूची गरज पडटा मनशाक आनी मनशाक ती वापरची पडटा. परिस्थिती प्रमाणे मनशाक बदलचो पडटा. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग कोंकणी शब्दांचो खेळ.
जेन्ना एखादी भास आमी बरयतात तेन्ना ताच्या वाक्यांनी, शब्दांनी, प्रसंगांनी फरक दाखोवपा खातीर, जोर घालपा खातीर, अर्थ थारावपा खातीर आमकां पंक्च्युएशन मार्क्स हाची गरज पडटा. तर पंक्च्युएशन मार्क्स हाका कोंकणीन कितें म्हणटात तर? पंक्च्युएशन मार्क्स हाका कोंकणीन विराम चिन्ह म्हणटात. अशा 7 विराम चिन्हांचेर आमी आयज नदर घालुया आनी तांकां कोंकणीन कितें म्हणटात तें पळोवया. तर आयचे आमचें पयलें विराम चिन्ह म्हणल्यार फुल स्टॉप. वाक्याचो शेवट खुणावपाक आमी फुल स्टॉप हाचो वापर करतात. तर वाक्याची पूर्णताय थारावपी ह्या विराम चिन्हाक कोंकणीन पूर्ण विराम अशें म्हणटात. आयचे दुसरें विराम चिन्ह म्हणल्यार कोलन. कोलन हाका कोंकणीन विसर्ग चिन्ह म्हणटात. चिन्ह म्हणल्यार सायन वा सिंबल. खंयच्याय उपभागाचो माथाळो दिवपाक जाय वा अमुक विशया विशीं म्हायती दिवपाक जाय जाल्यार विसर्ग ह्या विराम चिन्हाचो आमी वापर करपाक शकतात. आयचे तिसरे विराम चिन्ह म्हणल्यार सेमिकोलन. सेमिकोलन हाका कोंकणीन अर्धविराम वा अपूर्ण विराम अशें म्हणटात. एकामेका कडेन संबंध जोडून आयिल्ल्या 2 मेकळ्या वाक्यांक जोडोवपाचें काम अर्धविराम वा अपूर्ण विराम करता. आयचे चौथे विराम चिन्ह म्हणल्यार कॉमा. कॉमा हाका कोंकणीन स्वल्प विराम म्हणटात. वळींक, वाक्यांक वा एखाद्या वाक्यांतल्या शब्दांक वेगळावपाचें कार्य स्वल्पविराम करता. तशेंच एखाद्या शब्दा विशीं वा विशया विशीं अदीक म्हायती दिवपाक वा वाक्यांत विसव दाखोवपाक स्वल्पविरामाचो वापर जाता. आयचे 5वें विराम चिन्ह म्हणल्यार इन्वर्टेड कॉमा वा कोटेशन मार्क. इन्वर्टेड कॉमा वा कोटेशन मार्क हाका कोंकणीन अवतरण चिन्ह म्हणटात. अवतरण चिन्हांचे 2 प्रकार आसात. एक एकोडे अवतरण चिन्ह म्हणल्यार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आणि दुसरें दोट्टी अवतरण चिन्ह म्हणल्यार डबल इन्वर्टेड कॉमा. एखाद्या व्यक्तीन कितें म्हणिल्लें आसत आनी ताचो संदर्भ जर आमकां दिवपाक जाय, ताचो संदर्भ जर आमकां दाखोवपाक जाय जाल्यार दोट्टी अवतरण चिन्हाचो वापर जाता. जाल्यार संदर्भा भितर आनीक एक संदर्भ दिता आसतना एकोडे अवतरण चिन्ह आमी वापरता. आयचे 6वें विराम चिन्ह म्हणल्यार क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हाका कोंकणीन प्रश्न चिन्ह म्हणटा. केन्ना, कोणे, कित्याक, खंय सारकेले प्रश्न जेन्ना विचारप जाता तेन्ना ह्या प्रश्न चिन्हाचो वापर जाता. आयचे निमणे विराम चिन्ह म्हणल्यार एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क हाका कोंकणीन उद्गार चिन्ह म्हणटात. अजाप उक्तावपाक वा खर भावना व्यक्त करपाक वा एखाद्या उतराचेर भर घालपाक आमी उद्गार चिन्हाचो वापर करता. अशी आनीक जायती विराम चिन्हां आसात. तांची कोंकणी नांवां जर तुमकां खबर आसा जाल्यार आमच्या कमेंट बॉक्सान तुमी ती घालपाक शकतात. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.